गोयचे बार्ज ओनर अर्थीक संकटान आसात तांकां साल्वार करूंक सरकारान फुडाकार घेवचो म्हूण ऑल गोवा बार्ज ओनर्स असोसिएशन मागता। सरकारान राज्य पावण्यार बँक कमिटीची मिटींग आपोवन बार्जवाल्यांची तारण प्रॉपर्टी ऑक्शनाक वचची न्ही म्हूण यत्न करचे म्हूण बार्जवाल्यांनी मागला। रेमंड डिसा संघटनेचो नवो अध्यक्ष जाला। गोंयांत मायनिंग बंद पडत सावन ट्रकवाल्यांबरोबर बार्जवाले त्रासात पडले। चडशा बार्जवाल्यांचे बँकेचे हप्तेच पावंक नाशिल्ल्यान तांची नांवां नॉन पेएबल अकाउंटांत गेली। ताका लागून आतां खंयचीच बँक बार्जवाल्यांक दारांत उबी करून घेना। वन टायम सेटलमेंट करून रीण 3 वर्सां खातीर रिस्ट्रक्चर करचे म्हूण बार्जवाले मागतात। तेच बरोबर थोड्यांची घरां बाय अटॅच कोत्ताय, सो तेका लागून आमी सीएमा रिप्रेजेंटेशन केलोलें बिफोर द न्यू कमिटी वॉज इलेक्टेड आनी नाव वी वॉन्ट टू मीट हिम एंड टेल हिम द सेम थिंग टू कॉल आउट फॉर ए SLBC meeting and tell the banks not to auction the houses at least, because last time CMan सांगलोलें जे घरां रावताय ती घरां हाय ती आपण ऑक्शन करून दिवपाना। सेकंड आपण भायले गेले जे भांगार दवरलो हालोना ते आपण एक ऑक्शन करून दिवपाना वो इकून दिवपाना। अशें करून तेणें आमकां 2-3 सांगलेली। सो आमकां तेका आतां हो आमकां टायम येयला तेका उगडास करपाचो की ह्या सगळ्यात कमीच जालें म्हणून। तेच भाशेन कॉर्पोरेटीव सेक्टर बँकाचेरूय आमी वचोन मेळपाक सोदता, कित्याक अर्बन बँक तेंगे न्यू कमिटी इलेक्ट जाल्या आनी आमचे थोडे मेंबर वचोन मेळ्ळो तेंकां, म्हणजे तेंगे प्रॉब्लेम घेवन की some members of the cooperative banks are also ready to clear, but the banks have not given 30% like nationalized banks. So our members are saying that they also have to come in line with the nationalized banks, because they should not be deprived from that. तेच भाशेन आमी गव्हर्मेंटा सांगता जरी जर कॉर्पोरेटीव सेक्टराक 30% दिवपा जायना जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प करूं जाता जाल्यार बाय गिवींग दॅट 30% टू द बँक डायरेक्टली टू ब्रिंग इन पार with the nationalized bank all the members, आणि after that restructure the loan or take over the loan. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। चिखले आता मल्टीपर्पज ग्राउंड बांदपाचे उतर दाबोळीचो आमदार पंचायत मंत्री माविनान दिला। 3.5 कोटी मोडून खंय हो ग्राउंड बांदतले, तशेंच बाकीच्यो स्पोर्ट्साच्यो सुविधाय लोकांक मेळटल्यो। मल्टीपर्पज खेळा कॉम्प्लेक्सांत क्रिकेट इंडोर स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, नॅशनल गेम्सा खातीर स्क्वॉश कोर्ट आनी बाकीच्यो गजाली आसतल्यो। उणे म्हाका दिसता 3.5 कोटी रुपया मोडून सरकार हो ग्राउंड सगळ्याहून बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड करपाचो आसा। आता मागणी हांगा जे आमचे क्रिकेट खेळणारे आसा, आमचे बाकीचे संघटनेचे स्पोर्ट्स संघटनेचे अधिकारी आसा, तेंची म्हणणें की हांगा एक क्रिकेट इंडोर एक फॅसिलिटी जाय म्हूण ती आमी थिंगा येत्या कॉर्नरा आमी ठरोवपाक केला। सो क्रिकेटा बाबतीन हो सगळ्याहून बेस्ट ग्राउंड जातलो मुरमुगांव। तेच बरोबर हांगा म्हाजे फुडें फुटबॉल ग्राउंड तो कन्वर्ट करपाक केला, ल्हानसो फुटबॉल ग्राउंड, दॅट इज द एडिशनल थिंग। तेजे बरोबर नॅशनल गेम्स जेन्ना जातल्यो ते एस्टिमेटीन आसा, हांवें म्हणल्यार एक्सपेडीट दॅट इरिस्पेक्टीव ऑफ नॅशनल गेम एक वन ऑफ द बेस्ट स्क्वॉश कोर्ट हांगा येतलो, इंडोर स्क्वॉश कोर्ट्स। ओके, there will be improvement in this existing sports hall where also there is a small squash facility as well as badminton, and entire improvement in the whole infrastructure is going to be there. माविन एसएजीचो कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसाय वास्कोच्या कांय थळाव्यांनी मिळून ग्राउंडाचे इन्स्पेक्शन केलें। चिखले बेगीन स्विमींग पूल बांदून मुरगांवकारांक फॅसिलिटी उबी करून दिता म्हूण माविन उलयला। जवळच म्हाका चिखलीं कोमदादीन लँड दिल्लो आसा, ते डॉक्युमेंट्स दिसांनी आमी करपाचे आसा, ते डॉक्युमेंट केले बरोबर थिंगा स्विमींग पूल आमी हाडपा प्रयत्न करतले। मुरगांवकार ह्या गजालीचेर खुश। मोविन बाब मंत्री ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक घेवन येवन बसून तांणी ऑलमोस्ट आमकां आश्वासन दिलां आनी जातलें अशें सामकें आमकां गॅरंटी आसा। अप्रुवल घेवन रोखडीच टेंडरां काडटले म्हूण एसएजीचो कार्यकारी संचालक प्रभुदेसाय सांगता। ग्राउंडाचे अपग्रेडेशनाचे जाल्ले आसा आनी जाता तितले बेगीन सरकाराचे ताका अप्रुवल घेवन तें काम टेंडर करप असो आमच्या खात्याचो हावेस आसा, कित्याक हें फाटलें जवळ जवळ 30 वर्सां सावन हें मैदान आसा आनी ताचो खूब उपयोग जाता। प्रुडंटान ह्या ग्राउंडाचेर कितलेशेच फावट रिपोर्ट केल्यात। आता थंय कितें तरी फॅसिलिटी उब्यो जातल्यो म्हूण सरकाराची भाशा चल्ल्या, जाता तेन्ना जाता।
प्रुडंटा खातीर देशान परब. म्हापशा मेन शारात सिवेजीचे काम सोपून सोपना. देड म्हयनो जालो काम चालूच आसा. बाजारान वचपाक हो मेन रस्तो खणला आनी तस्सो सोडला. मनाक मारता तेन्ना काम करतात आनी अर्धवट सोडून वतात. म्हापशेच्या नगराध्यक्षाक खबर ना अशें न्ही. काम स्लो चल्ला म्हणून तो स्वता उलयता. बोट दाखयता जिसुडा एजन्सीक. फाटलो देड म्हयनो जालो म्हापशा मेन सिटीत हें काम चल्लां. लोक बेजारल्यात. पावस तेंकता तसो तांकां आनीक भंय. The place from the Union Pharmacy to the end of this Goa opticians, the place they have started with the gutter work since last 2 months, and they have yet not completed this gutter work. It is on a slow process. I think they have wasted the money of the government, because these gutters which were very wide, now they are narrowed it a bit, and there are many unsafe works. Here you can see the gutters here, right here there are gaps here, and there is a possibility of people breaking the legs in the night when they step into that accidentally. हे पळय पाय गटर खूब दीस जालो आहा ओपनूच आहा आनी ते आजुनूय करिना. आनी मेन लायन पायपाची फुटलेली आहा. ते मातशें तांच्यांनी पायप पिरियड एटलीस्ट चेंज करूंक जाय, नाल्यार कितें तरी करूंक जाय. नाल्यार लोकांक घरान उदीक वयतालें पळय तें सगळें स्मेल जाल्लें उदीक सगळ्या घरान वयतालें. तेन्ना मातशें तेंच्यांनी पळोवपाचें. आनी हे गटारूय पळय खूब दीस जाला आतां तशेंच आहा. तें ओपन केल्लें आहा, अजून कांयच करूंक ना तेंच्यांनी. आतां म्हाका तें कमीत कमी 1 म्हयनो जालो. आमकां हांगा गाडयो सुद्दां पार्क करपाक मेळना. टॉयलेटूच प्रॉब्लम जाला आनी इतलो वास मारता की घेवन येता तो. आनी आमी पायलट सुद्दां दुयेंस सुद्दां जावंक शकता हेतून. म्हापशेच्या नगराध्यक्षाक सगळें खबर आसा, मात तोय फक्त बोट दाखोवपाचें काम करता. कन्सल्टंटांची खंय कोफुसांवां. नगराध्यक्ष बोट दाखयता जिसुडाक. युनियन फार्मासी टू हल्दोना टॅक्सी स्टँड जो गटर जिसुडा बांदतात तो गटर खूब म्हाका दिसता खूब काम स्लो चालू आसा. कारण हांवें जेन्ना चेअरपर्सन जालो ते दुसऱ्याच दिसा हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें तेंचे CEO उस्मानी घेवन आमचे म्युनिसिपल इंजिनियर, आनी हांवें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें. तेन्ना फुडले जे फुडलो म्हणजे 2-3 फेजींनी तेंच्यांनी ते बांदला. फर्स्ट फेज फ्रॉम युनियन फार्मासी टू हेजे कडेन म्हणजे स्टेट बँक, मागीर पानकार आनी मागीर लास्ट. आनी म्हाका दिसता थंय खुबश्यो क्रॉस ड्रेनी आहा. त्या क्रॉस ड्रेनींग खुबशे तेंचे वीथ सामकेंच कमी दवरला. हांवें जेन्ना इन्क्वायरी केली की हेजो कन्सल्टंट कोण, तर ह्या जे काम जो पयलो जो कन्सल्टंट आसलो तेणी हो प्रोजेक्ट सोडून वचना फुडें ह्या हेका कन्सल्टंटूच ना, पण प्रॉपर प्लॅन आनी कितें आसा तें हांवें मागयल्या तेंच्या कडेन जिसुडाक. आनी तांकां सांगलां की म्हाका कितें ते तुमचे प्लॅन्स कितें तुमचो कसो सेक्शनां कितें आहा तें म्हाका हाडून हांगासर दाखय म्हणून. प्रुडंटान सुद्दां हे पयलीं जिसुडाच्या ह्या कारभाराचेर रिपोर्ट करून जाले. 2 दीस काम चालू जाता, परत आसा तशें अर्धवट. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. घेवया एक ब्रेक.